Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. We have study centers at Margaon, Vasco and Porvorim. गेले कितलीशीच वर्सां आमी ह्या कार्यान हे करता आणि हनुमंत परबजी यांच्या वांगडा आमी काम करता. पूण आयज पर्यंत आमी अशें केन्ना तेंच्या कडच्यान आमी आयकूंक ना की जे कितें इल्लिगल चल्ला तेंचे कितें अटॅक करपाचो वा कितें तरी आमी वायट करपाचें. आयज पर्यंत तेंच्यांनी पळयता तेन्ना तेंच्या हातीन एक फायल आसताली. प्रत्येक गोष्टी त्यांनी लिगली जे कितें इल्लिगल चलता तेज्या अगेन्स्ट लिगली हितून तेंच्यांनी काम केलेलें आसा. 2015 आमचेर एक अटॅक जाल्लो. आयज पर्यंत ह्या पुलिसांनी कोणाकूच तेजेर कारवाई करूंक ना आनी आयज हे परते आमचेर कारवाई करता. वैयक्तीक जो PI आसा, कित्याक म्हाजें उलोवप आमचे हनुमंत परबा बरोबर जालें, सो तेणें ते वैयक्तीकरित्या कांय गोश्टी घेतल्या अशें तेचें मत जालां आनी ताका लागून थंयसर तेणें कितें तेच्या रागान बी नांव बी जर तें घातलां. एखादो क्रिमिनल आनी एखादो कार्यकर्तो एक्टिविस्ट हेचो फरक नॉर्मली सगळ्यांक कळटा. सो मुख्यमंत्र्याच्या मरेन ते पावच्या पयलीं जर सकयलूच हेंच्यांनी जर हें सोडयलो प्रश्न जाल्यार आमकां आनी फुडें वचपाची गरज ना. आनी हें जर कांयच जायना जाल्यार मागीर आनी फुडें आमी कितें करपाचें तें चिंतचें पडटलें. एखाद्या सोशल एक्टिविस्टाक जर अशें हिस्ट्री शीटर म्हणून घोशीत करपाक लागले, कोण आंदोलन करपाक फाल्यां फुडें येतलो? समाजाचें नुकसान आसा भितर.